नावीचोंया आमी आयल्या पयलीचे मोगा वेळी जेजू तुजो मधुर सांगात भोगता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो क्रिस्तातय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आयच्या लितुर्जींत आज आमी इकरो आयता संभ्रमता आयच्या लितुर्जींत पयस सभा आनी देवाचें उतार देवाच्या राजा विशयान आमकां शिकयता आमी सदांच जायत्या फावटी आमच्या बापाच्या मागण्या म्हणटना तुजे राज आमकां येवं म्हूण आमी म्हणटा तें राज कितें गी म्हणलें आज पयस सभा आमकां शिकयता जावं पुरो आमी फावो त्या तरान मागणें करूना करतना ताच्या विशयान चिंतूना चिंतना जाल्यार एका वाटेन मागणें करतना आनी एका वाटेन राजा आड जावन आमी जियेल्या जावंक पुरो ह्या सपतकांचे आमी दूख धरया आनी हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया हांव पत्की सर आनी तुमकां मुजगण्यां वसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान वसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बहुत अपराध ह्या बचपेके वंशजांचो अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पतकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावो आमेन Jesu Christa, eklos tu povei
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुमचो आमचो भरोसो आनी आमचें बळ. आमी इतली आसक्त की तुज्या विना आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सगळ्या करण्यांनी तुज्या आज्ञा पळोवंक सदांच तुजो आदार आमकां दी. या आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा, देवदाराचे तेंगशेचो ताच्या भोव उंच फांट्याचो एक तोरनो कोंबरो हांव काडटलो आनी तो एका उंच आनी उन्नत पर्वता लायतलो. इस्रायलाच्या पर्वताच्या शिखराचेर तो लायतलो. ताका फांटे फुटतले आनी तो फळां दितलो. एक मजबूत देवदार तो जातलो. जिन्सांची सुकणीं ताचे पंदा वस्ती करतली. पाकट्याची हर एक जिवी ताच्या फांट्याचे सवळेक आसरो घेतली. तेन्ना हांव सुरेस्पर म्हूण शेतांतल्या सगळ्या रुखांक कळीस जातलें. उंच रूख हांव सकला हाडटां आनी ल्हान रूख उंच उबारतां. पांचवो रूख बावयतां आनी बावलोलो रूख पालेसो करतां. हांव सर्वेस्पर उलयलां, हांव तें सिद्ध करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. तुझ्या नावाची कीर्त गाजोंक फावो. फांत्यार तुजो मोग आनी रातीची तुजी विश्वासपण वर्णूंक फावो. महोन्नत देवा, सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. नितीवंत काजरा मांडा परी वाडतलो. लेबोनानाच्या देवदारुका भशेन वयर सरतलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रयलेले ते आमच्या देवाच्या आंगणान वाडतले. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. प्रायेचे तरी फळ दितले. सारान बरोवन पाचवे जावन उरतले. सर्वेस्पोर नितीवन म्हूण पासरतले. तो एकलोस म्हजें खडाप ताचे तैना सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सर्वेस्परा तुका दिन वासूंक फावो. सा पावलून कोरिंतकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या पासत आमी सदांच धैर्यान जियेता. आमी कुडींत वस्ती करी जय करीसर
सुम्या थावन पयस आसा म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय बगर भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आमचे धैर्य विशेष देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोडून सोम्याच्या घरा वचून रावचे बरें म्हूण आमकां दिसता. देखून आमी सुम्या सोवे आसूं वा ताचे थावन पयस आसूं ताका मानून चलचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामांचो प्रतिफळ आपणाक लाभच्या खातीर हर एकल्यान देवाच्या नित्यासना हुजीर जरतेक उबे रावचे पडटले. देवाचे उतर हे देवाचे वडकार. Alleluia gavia, somia garcia, Raja poet nava, ogle gusaria. Alleluia gavia, somia garcia, Raja poet nava, ogle gusaria. बी म्हळ्यार देवाचे उतर आनी क्रिस्तस तो ओंपी जाका ते बी मेळटा तो सासनाक जियेता. Alleluia gavia, somnia garcia, Raja poet nava, ogle gusaria. Alleluia gavia, somia garcia, Raja poet nava, ogle gusaria. सर्वेस्वर तुमचे सवय असो. तुमचे सवय आसूं. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचें राज ये परी म्हूण येत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी ओंपता. दीस वा रात तो न्हिदोर आसो वो जागो आसो तें कीड लाता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हूण तो नेना. भूंय आपल्या सकेन्स फळ दिवचें करता. पयलीं पालवी, उपरांत कणस, तिशें कणसांत भरलेली दाणी. पूण फळ भर पिकतस तें लुवणेक तयार जाला म्हूण तो कोयती लायता. तो म्हणून लागलो, देवाचे राज आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची ओपार दिवन तें आमी चित्रावयेत. तें सासवाच्या बिया बरी म्हूण येत. मातयेंत ओंपल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर बिया कणप्रास ल्हान पूण ओंपतस तें किर्लोन वाडटा आनी सर जडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांट सोडटा. अंतराची सुकणी ताचे सावळेक गोंठार बांदतात. असल्या सबार ओपारींनी देवाच्या लोकांच्या समजोने तकेत उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. ओपारी विणे तो तांचे लागीं उणें नातलो. तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सकट तो सोडोवन सांगतालो. देवाचें उतार ये. वाकवली तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, लागीं थावन वा पयस थावन ह्या मिसांत आमी वांटेली जाता. वर्साचो 11वो आयतार जावन आसा आज. आमकां हो भाग्यवान दीस. त्याच खातीर बली भेटयता. सांगात आस देवाचें उतार चीत दिवन आयकूंक प्रयत्न करता. कित्याक आयतार जावन आसा, एक थोडो वेळ आमी काडलो तर जाल्यार आमी निजाक ही बागी. आयच्या वाचपांनी पवित्र सभा आनी देवाचें उतार देवाच्या राजा विशयान आमकां शिकयता. भाव भयणीनो,
आमी समेस्त सदांच आमच्या बापा म्हणलें सोमयान शिकयलें तें सोबीत मागणें म्हणटा आसतना सायबा तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं म्हणून सदांच आमी सांगता मागता. असो अर्थ आमी समजता वा ना तें दुसऱ्यांचं, वा आमी एका वाटेन तें मागता आसतना आनी एका वाटेन आमच्या जिणेक आनी आमच्या मागण्यांक ताळ पडटा की ना म्हणलें तें दुसऱ्यांचं. तर आज क्रिस्ताच्या शिकवण्या प्रमाणे, बायबलाच्या शिकवण्या प्रमाणे देवाचें राज कितें गी म्हूण समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. पयलेंच हांवें सांगचें तर जाल्यार देवाचें राज जावन आसा कुरपेचें जिवीत, बावार्थाचें जिवीत, देवाच्या कुशेचें जिवीत. देवाचें राज जावन आसा देवाच्या कुशेचें जिवीत. संवसारांत जाल्यार तशेंच घडटा न्ही गे. कोणाक पळय पदवी आसा, कोणाक पळय स्थान आसा, ताची खुशी तो जारी करता. देवाच्या कुशे प्रमाणे जावंक पुरो, पूण देवाची खुशी समजून घेता, तो खुशी तो जारी करता. म्हणजे देवाचें राज ताची खुशी करच्यांत आठापून आसा. सर्गार ताची खुशी जाताच, संवसारांत जाता की ना म्हणलें आमच्या काळजांत आमी पळोवंक जाय. जेजू क्रिस्त आयच्या वाचपांनी ओपारींनी आमकां शिकयता. आतां पावशिल्ले दीस आयले, सागोळेचे दीस, पावस आयलो, आतांचो वावर कितें? कोसचें, वोमचें, लावचें, उदक सागें पळोवचें आनी सारें घालचें आनी आमची सागोळी बरी जाता घेवन पळोवचें. ह्या संदर्भार ही ओपार निजाके बरी. पयले स्वते जेजू सांगता, रैत वा देव वा आमी एक जड लायता या बी घालता तर जाल्यार तें किर्लाता, तें वाडटा, तें फूल दिता, तें फळ दिता. हें कशें घडटा म्हणल्यार आमी नेना आमचे वरवीं समजूंक की जायना तें. तशेंच देवाचें राज जाल्यार आमचे थंय तशेंच जाता. आमी भुरगीं आसतना आमकां बाप्तिस्म दिला, देवाचे कुरपेचे जिणेचें बी आमचे थंय घाला. तें कशें वाडटा, तें कशें किर्लाता, तें कशें वाडटा, कशें फूल दिता, केदें फळ दिता म्हणलें आमी नेना. वय आमचे जिणेन आमकां समजूंक जाता जाल्यार संपूर्ण तरान, संक्षिप्त तरान आमकां समजूंक जायना. पूण रायत एक जाना. कितें म्हळ्यार ओंपल्या उपरांत ताका उदक या वारें या सारें या उजवाड दिना जाल्यार तें बी किर्लाना. तशेंच आमकां बाप्तिस्म मेळ्ळ्या उपरांत ताका जाय जाल्लें वातावरण आमी दिनात जाल्यार आमची भुरगीं बऱ्या तरान क्रिस्तांव जिणेंत वाडनात. ताच्या बदलाक आमी बऱ्या तराचें वातावरण, स्वताचें नितीचें जीवन, तांचें जिवनेचें मार्गदर्शन तांकां दिलें जाल्यार तीं बरीं फळ दिता आसतना आमकां संतोश जाता. आमच्या भुरग्यांक पळोवन आमकां संतोश जाता. अशें जावन आसा देवाचें राज. आमी न्हयच वावुरचें, बघा ताका फावो तें वातावरण दिवचें. आमच्या सदांच्या जिणेंत जावं दी या आमच्या भावार्थाच्या देवाच्या राजाच्या जिणेंत जावं दी. दुसरी ओपा स्वामी जेजू आमकां शिकयता कितें म्हळ्यार सांसवाचें बी भोवच ल्हानच तें बी, पालेस्तिनांत भोवच ल्हान तें बी, आनी तें ओंपलेल्या वेळार किर्लाता, जड जाता, व्हड जड जाता. सुमार बरें जालें जाल्यार 10 फीट म्हणून तें वाडटा. जायते ताका पांटे येतात, व्हडलें एक जड जाता. आनी फावो त्या वेळार ताका फुलां येतना पोरमोळ दिता. ताचे उपरांत सांसवाची जायतीं कानां जाता, जायतें सासव जाता.
आनी बरयणार म्हणटात त्या कलास अंतराळाची सुकणी जायती ताचे वयर रेवोड घालतात. एका कुपा बरी दिसतात, मोडां बरी दिसतात, जायती सुकणी येतात आनी त्या पांट्याचेर देंवतात, पांट्याचे बी खातात, थंयच गोंठार करतात, थंयच पिलां दवरतात. ही ओपार जावन आसा. ही ओपार खंयच्याक सरी करची? आमच्या जिणेक सरी करची, पयस फबेक सरी करची. म्हणजे पयस जिणे पयस सभा कशी सुरू जाली? जेजू क्रिस्त कुर्सा मेल्ल्या वेळार नपयस जालो, धरणी पोंदाप गेलो, ताका बी ओंपलें तें. कशें तें वाडलें, कितलें तें विसरलें, सगळे संवसारार तें विसरलें. आनी खंयच्या तराची सुकणी येवन तांणी गोंठेर केलो. कितल्या जाणां बरेंपण मेळटा, देवाचें उतर आयकूंक मेळटा, पिडेस्तां भलायकी मेळटा, नेणाऱ्या शिकाप मेळटा, जायते तराचें बरेंपण सगळे संवसाराचेर तें वाडटा मेळटा. अशें आमी सांगयेत त्या सुकण्याक आमी पयस सभेंत घडचें तें बरेंपण सरी करयेत. न्हयच पयस सभेंत, पयस सभा म्हळ्यार आमी जावन आसा. आमच्या जिणेंत ती तशेंच घडोवंक जाता. पाप साहेबाच्या आनी बीस साहेबाच्या जिणेंत मात्र न्हय, याजकाच्या आनी धर्म भयणीच्या जिणेंत मात्र न्हय, आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत ती तशेंच घडटा. पळयतना आमची जिणी चिल्लर जावंक पुरो. पूण आमकां फावो तें वातावरण मेळ्ळें तर जाल्यार त्याच प्रमाणे देवाचें राज आमच्या जिणेंत वाडटा. आमच्या दोळ्यांत तें दिसना. आमी जल्मातना 1 किलोग्रॅम आसल्यां जावंक पुरो. आज 60 घे, 70 घे, 80 किलोग्रॅम कशें तें वाडलें आमी पळयलां गी. समजता गे आमकां? समजना. जर तर कुडीची वाडावळ आमकां समजना तर जाल्यार अत्मीक वाडावळ आमकां कशी समजोवची, देवाचे जिणेची वाडावळ कशी समजोवची म्हणल्यार सवाल. पूण तें वाडटा. देवाचें उतार हें, देवाच्या कृपेचें जिवीत, देवाच्या भावार्थाचें जिवीत हें वाडटा तें. पूण कितें दिसय रयताना आमी शिकोवंक जाय. तो ओंपोवन वचून न्हिदना, उदका सागी पळयता, साऱ्या सागी पळयता, वाऱ्या सागी पळयता, उजवाडा सागी पळयता आनी ताका दिता. तें आमी दिता उगी म्हणलें सवाल. भाव भयणीनो, देवान आमकां कुटाम दिलां. कसो देव बाप आमच्या मनशा कुळाचो बापोय गी, तशें म्हज्या भावा तूं तुज्या कुटुंबाचो बापोय. तुका बापायपण दिलां त्या भुरग्यान. त्या भुरग्या शिवाय तुका बापायपण ना. तुका आवयपण दिलां त्या भुरग्यान. त्या भुरग्या शिवाय तुका आवयपण ना. तर त्या भुरग्या थंय तुका आवय बापायक जबाबदारी आसा. कशें रायताक जबाबदारी आसा गी, तुकाय जबाबदारी आसा. ती जबाबदारी तूं पाळटाय गी म्हणलें सवाल. हाका दुसऱ्या वचपान जाप आमकां मेळटा. पयल्या वचपान आमी पळयता देखून पयल्या सुवातेर देवाचें राज जावन आसा, कुरपेचें राज, भावार्थाचें राज, देवाच्या कुशेचें राज. तुजी राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता संवसारान जावं म्हणटा आसतना दोन आमी मागणें करना, एकच करता हांव. तुजें राज येवचें, तुजी कुशी जावचें, एकच जावन आसा. संवसारांत तशें जाय म्हूण आमी मागता आसतना आमच्या काळजांत जाय तागी म्हणलें सवाल. म्हजी खुशी म्हाका करूंक कोणा वरवीं जाता हे सुणें तशेंच करता. पूण म्हजी खुशी देवाचे कुशे ताळ पडटागी म्हणलें सवाल. सबार पोटी ताळ पडना. म्हजी खुशी देवाच्या कुशे आड वेता आनी ती देवाची खुशी म्हूण आमी चिंता. दुसऱ्यांचेर तें ओडटा. देवाची खुशी करची आमी जर तर खुशेन जियेता, खंडीत जावन देवाचें राज आमकां येता. पयल्या वचपांत आमी पळयता इजकेल ग्रंथांत काडिल्लें सरस्पर अशें म्हणटा. उंचल्या रुखाचें एक नवो पांटो काडटालो आनी पोरवोतार तो रोयतालो. आनी तो पांटो कीर लातालो, वाडटालो, रूख जातालो, व्हडलो रूख जातालो. ही कसली उपार जावन आसा.
पयले सुवातेर ही ऑफर जावन आसा इस्रायल परजे विशांत. वय अब्राहमाक ताणें विंचून काडलो, जायत्या पात्रियार्कां प्रोफेतां ताणें विंचून काडलो आनी केदी व्हडली परजा जाली. दुसऱ्या सुवातेर तो उलयता येवच्या सोडून धरा विशांत, क्रिस्ता विशांत. क्रिस्त भुरगो, नेणटें भुरगें, ताका ताणें विंचून काडलो, मागलो ताणें, ताका रोयलो ताणें आनी क्रिस्ता ताणें केदो व्हडलो रूख जालो. कितें क्रिस्ता थंय घडलां गी तें क्रिस्तांवां थंय घडोवंक जाय. कित्याक तें क्रिस्ता थंय घडलां? कित्याक बापाची खुशी तांणी केली. बापा न्हय म्हजी खुशी बघा तुजी खुशी जावं म्हणून. कितें क्रिस्ता थंय घडलां तें क्रिस्तांवां थंय घडोवंक जाय. त्याच खातीर मनशाक क्रिस्तांव जावंक आपयलां. आनी एकच पाकास एकच सत म्हणजे दीस जावं रात जावं, कश्ट जावं सूख जावं देवाची खुशी करची. क्रिस्तान केल्लें तेंच क्रिस्तांवाक आसचें तेंच, बापायक आसचें तेंच, भुरग्याक आसचें तेंच, आवयक आसचें तेंच, दुयेक आसचें तेंच. देवाची खुशी करची न्हय आपणाची खुशी करची. त्याच खातीर दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल कोरिंथीकांच्या बरयल्या पत्रांत सांगता, हांव कुडींत आसतना क्रिस्ता थंय हांव पयस आसां. कित्याक क्रिस्ताक हांव पळयना, भावार्थाची जिणी जियेता, पूण कुडींत मेकळो जाल्ल्या वेळार क्रिस्ताक हांव लागीं पावता. म्हणजे सर्गार वेता, क्रिस्ताक हांव रूप पळयता. पूण कुडींत आसूं या कुडी विने आसून क्रिस्ताची खुशी करूंक पळयता. कित्याक येताली एक घडी म्हज्या जिणेंत, झट्टेची घडी. क्रिस्ताची खुशी करतल्यांक खुशी करनातल्यांक झट्टे मुखार उबे करताले. बागी जावन आसात ते क्रिस्ताची खुशी करून ते क्रिस्ता भाशेन वाडटात ते. भाव भयणीनो, कितली नाजूक उतरां ही, कितली नाजूक उतरां. हे सासवाच्या बिया विशीं आमी चिंता आसतना आमच्या मोती येता उडास. हळेन थंय आसा एक कुटाम, सादें कुटाम. भुरगो थंय SLC PUC जाता, आवय कडेन जाता, मम्मी कितें करूं? ती सांगता, पुता तुवें मिशनरी जाल्यार बरें म्हणून. तें उतार ताच्या काळीज पापसिता, ती एक बाली पापसिता. तें उतार घेवन तो सेमिनरी वेता, सेमिनरीचें शिकप शकता आनी एक मिशनरी जाता. एक मिशनरी जावन खरो मिशनरी जाल्यार आपणा केदें व्हडलें तो काम करता. कितलीं हजारां कुमसारां आयकता, कितलीं हजारां मिसां भेटयता, कितल्या जाणां बाबतीन दिता. ताणें जावन ताच्या आवयन जावन बापायन जावन हें चिंतलां गी. तर सुम्याची ओपार कितली सत जावन आसा. आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयना गी तें. फकत एकच सत आमी जियोंक जाय. सदांच तुजी खुशी जावन तुजे राज येवं म्हणटा आसतना तुजी खुशी म्हजे थंय जावं म्हणूंक जाय आनी त्या खातीर आमी वावरूंक जाय. भाव भयणीनो, आयतार हो बागेवन दीस, देवाक समर्पिल्लो दीस, आमी आज देवाच्या खुशये प्रमाणे जियोवंक प्रयत्न करया. खंडीत जावन निमाणी घडी आमकां येता आसतना, म्हणजे कुडी विने जेजू कसा आमी देखता आसतना, ताच्या शेजारा मुखार बसता आसतना आमकां तो संतोशान भरतलो. हेंच बागा आमा समेस्तां फावो जावन दी. आमेन. दया करून उबे रावन सत म्हणटा म्हणया. सत म्हणटा तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो पोस्ट जीवन जालो. सरकार सोडलो, सर्वोदय बसला. तेंतांची वेने मेल्यांचे मन सुमी करून घेतलो. सन्माता पवित्र कथोलिक भक्तांचे एकतार, पातक्यांचे भुकसाणे, कुडीचे जीवन पोण, सत्याचे जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, 11 आयतार आमी संभ्रमता.
आनी देवान आमकां आज राखलेल्या खातीर ताका आमी दिनू आसता जाल्यार आमचे थंय जायत्यो गरजो आसात ह्या बलिदाना सांगता देवाक आमी समर्पिया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पुवे सभेचे मुनियारी जावन तुवें विसरून काडलेल्या पुवे सभेच्या मुखेल्यांनी तांची जिणे पयन तुजो आदार सोदूंक आनी आपले ताबेन दिल्ल्यांक भावार्थान वाडोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सोर मुखेल्यांनी तांचे ताबेन दिल्ल्या लोकांक प्रगतीपर कामां मुखांत भरवसो दिवंक आनी लोकांचे बरेपण आशेवन निस्वार्थी मनान वावर करून समाधानाची रास बांदूंक उजवाड लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जिनी पयणार विविध रितीचे अडचणीक सांपटून कुश्ट नासच्या भाव भयणींनी भावार्थाचे तेणे उगडे नासतना खऱ्या भावार्थान तुका सागसून जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रगतीचे दवनेर आसच्या आधुनीक संवसारांत संवसारी बुलोवण्यांक आमच्या युवा जणांनी आनी भुरग्यांनी बळी जायनाशे पगार ससनाच्या जिविताच्या बरोवशान तांचे जिवीत रुपीत करूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या विविध कोनशांनी मिसां वावर करच्या सोर मिशनरींक तूं राख आनी सांबाळ. भावार्थाचे बी ओंपून पोस करून फळ दिवच्याक ताणें काडची मिनत तूं सुफोल कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजर जाल्लेल्या आमकां भावार्थांत घट कर. आमची कुटुंबां भावार्थांत गूण रंबोवन कुटुंबाक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा मोगाचो संतोश सदां जियोंक आनी तो सगळ्यांक पासारूंक आमकां कृपेन बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आतां आमच्या सर कासकी गरजां बसून मागया. मागीर आमी पिड्यांत वळवळच्या आमच्या भाव भयणी पासून गरिबां खातीर प्रत्येक जाण पिड्यांत आसल्या गरिबां खातीर कित्याक तांच्या हातांत पयशे नात. प्रायवंतां खातीर बोवाडा खातीर कश्ट भोगतल्यां खातीर आमकां जाय तितलो पावस येवच्या खातीर आनी आमच्या रैतां खातीर सर्वेस्परा देवा आमी तुका दिनू आसता तुवें आमचेर वतयल्या सव देण्या खातीर हे घडये पर्यंत तुवें आमकां राखलाय पोसलाय आनी सांबाळलाय तुका आमी दिनू आसता. तशेंच ह्या घडयेस आमी तुका समर्पिता. तुमचो आमचो बापोय आमकां आनी आमच्या समेस्तांक तुज्या कृपेंत तुज्या बऱ्यापणांत आनी बळान तुमचो राख या आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Find the console, heart,
तुमचें बलिदान सर पददा देवापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र पित्याच्या बाबा सर्वेश्वर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरी आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ते संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें काण जेवण सदांच तुमचो आमकां फाव कर म्हणून आमी तुजे लागीं घालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेश्वरातय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिनवासुया. वर्षामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सत जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिनवासो फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अहंकारी मोरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साच्या मोरान सोंसोवन ससनाच्या मोरणांतली ताणें आमकां सोडयली आनी मोरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत ताणें आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गींच्या सरदार बरा संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dărbaranțo servesc por tu, sărgani somstar vărla tucea voi baba, un sărghi tu ca cei servesc por acena vie tata ca cei, un sărghi tu ca cei, un sărghi tu ca cei. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोंसों वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसां दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसां दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगात. पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस मनशां पासो तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Morto so good purgatoria. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोनावरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सर्वोंक जय क्रिस्ताचे जय. बापा जीवच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळजांता दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
ओके प्रितेमेचे विसरलेले तुझ्या पोई सभेचो उगडास कर. आणि फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पावलो आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रितिमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां जे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तान तुझ्या मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून हांवें तुजे लागीं घालतेपणी मागता. हांव कार्मोरिये देवाच्या माये सांगाती सांजुजे तिचो पोती भाग्यवन दम दता सरकाळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें ते आमच्या बापाचे मागणे आमी आतां सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सकाळ आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमचे चुकलेले आमकां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागाडी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्त येणे भरोशानात रावतले आमकां तुझे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर राखनांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा आमची ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशावर म्हण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेचे जेवण आपयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
आमची मोगान दिले करता पोषण आमचे पवित्र गते तुझे साला पिवर वरते जीवचे दास्ते करे आमचे सरमोडेचे दिला आमका बापांते हातेरे कोटाचे सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे बरवस्ता शांती प्रीती जीवन मोजे सदाची येता सोम्या तुझे पात येता सदांच तुझे बरवस्ता शांती प्रीती जीवन मोजे सदाची येता. जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी आमच्या काळजांत आयला आमच्या आत्म्यांची येता ताच्या लागीं आमी दोन उतरां उलया. पयल्या सुवातेर कित्याक आमकां ताणें येदोळ म्हणसर राखलां देखून ताका आमी दिन वासोवया अर्गां दिवया. सांगातास मागया आमी ह्या कोरोना पिडेन ओळवळतल्या लोकां खातीर भाव भयणी खातीर प्रत्येक जण आमी मागया दुबळ्यां खातीर कित्याक ती ओळवळतात मात्र न्ही तांकां वखाद करूंक पयशे नात. प्रायवंतां खातीर ती ओळवळतात मात्र न्ही तांकां बोड ना. आनी दुसऱ्या गरजेवंतां खातीर मागया जावं पुरो आमच्या कुटुंबाचे सांदे आमचे मोगाची मनशां. देव दयाळेन आपणाची दीस तांचेर घालूं दी तांकां राखून दी म्हूण आमी मागया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतल्यान आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सोय आमच्या एकवटाची कुणा ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मनसो एकवट दिसान दीस वाडय. या आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, आरोन श्रेष्ठ याजकाचे ते आशिर्वाद तुमचेर हांव पाठयतां. सांगातास तुमकां देव बरो दीस दिवन दिव म्हणून मागता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वेस्पो देव तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळू. आपल्या मुखा म्हणसो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपास आनी काकुळतीन वागो. दुलोबान तो आपली नदर तांचेर घालू आनी आपली शांती तुमकां दिव. आनी पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचे देव आनी सदा रावो. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वरपकार. Carismo
मोजे ये सोमिया सोपाय कृत्यांची तुझ्या सर्व रचना देतात साक्ष सोमिया गोडा वैभव तुझ्या सूर्यो आणि सन अंतराळी तारा गायता तुझी की सावसी तारा गाजतात महिमा तुझी दर्याची लारा सर्व रचना वाकणता तुका जांभी तारा गायता काळीस मोजे ये सोमिया सोपाय कृत्यांची तुझ्या सर्व रचना देता साक्ष सोमिया गोडा वैभव तुझ्या पुत्रा सो